नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोंयच्यो सगळ्यो रिटेल फार्मसी शुक्रारा बंद। फार्मसीचो धंदो धंद्याची मार्जिन देंवता म्हूण देशभर बंदाचो उलो। रिटेल फार्मसी उद्योगांत एफडीआयक विरोध। गोंयचो बंद 100% यशस्वी करपाचो दावो। गोंयांत अत्यावश्यक वस्तूंची येरादारी करप्यांक खासा सवलत। करांत पास वा सूट दिवपा खातीर फायल धाडली अर्थमंत्र्याकडेन। 2 दिसां भितर निश्चित निर्णय। सुदीन ढवळीकाराची प्रुडंटाक म्हायती। गोरवांच्या मांसाचो प्रस्न हुमकळ्ळो। हायकोर्टान लायलो केशीचो निकाल। मांसा खातीर भायलीं गोरवां हाडपाक दिवंक न्हयकार। मीट कॉम्प्लेक्सांतल्या गोरवांचेर निर्णय घेतलो मामलेदार। पावसा पयलीं खणीचेर लोकांचे सुरक्षे विशीं वेवस्था करपाक हरकत ना। सुप्रीम कोर्टाचो आदेश मोडचो ना। सुप्रीम कोर्टानूय गजालीक बंदी घाल्ली ना। मीन खात्यान केलें स्पश्ट। फोंड्या आनी सांखळे पालिकांनी भाजपान तेंको दिल्ल्या उमेदवारांक वेंचून दियात। जाय तितलो निधी दिवपाची जबाबदारी आपली। उमेदवारांचे प्रचार सभेत मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे हांयस। आनी खेळा मळार एक खेळगडो करून बारीकसाणेन वेचिल्ली फुटबॉल टीम। प्रत्येक खेळगड्यान दाखयल्लें टीम स्पिरीट चर्चिल ब्रदर्साचे यशाचे सिक्रेट। चर्चिल म्हणटा राजकारणा परस हें जैत म्हत्वाचें। खबरो विस्तारान। गोंयच्यो सगळ्यो रिटेल फार्मसी शुक्रारा बंद आसतल्यो। रिटेल फार्मसीचो धंदो आनी धंद्याची मार्जिन देंवता म्हूण सरकाराचे नजरेक हाडपाक हो बंद। फार्मसीवाल्यांच्यो मागण्यो तडीक लावच्यो म्हूण देशभरांतले कॅमिस्ट आनी ड्रगिस्टांचे संघटनेन बंदाचो उलो मारला। गोंयांत बंद 100% यशस्वी जातलो असो दावो हांगासरले कॅमिस्ट आनी ड्रगिस्ट करतात। मात आकांताच्या वेळार आदार म्हूण हॉस्पिटलांतल्यो फार्मासी सुरूच आसतल्यो। तांचो फार्मसी मळार थेट विदेशी गुंतवणुकीकूय विरोध आसा। 50% of our drugs are going into a controlled category, where the margin for retailers is going to become 16%, which is today 20%. And what happens is that today the expenses of a pharmacy retail have gone up so much. Yeah, so if the margin goes down further, 50% of the pharmacies will have to close down, because besides that, pharmacy business has gone down like anything, because all nursing homes today are having internal pharmacies. So that is our demand that our discount structure should be maintained. Second is the Drug Amendment Act 2008. All the demands which were put by our association have not been incorporated. The main thing is that when we purchase and sell drugs with a bill, but when there is a substandard drug, the person who sells it is penalized straight away. Actually, the company should be penalized first. Third is the direct investment, foreign direct investment in pharma trade, which is again being opposed by the pharma trade. We say that should not be allowed for pharma. So this is our basic thing. So we expect almost 100% closure tomorrow, that all internal hospital pharmacies are going to remain open for their indoor patients. So any emergency is not going to be treated outdoor. No, you don't go outside to a doctor. You go to a hospital. And again, seeing this of the patient, we have put ads for 2 to 3 days now, saying that they should make provision for their medicines. There is a special ad that we have put, because we do not want to inconvenience the public. प्रवेश करावेल्यान प्रकरण चिघळचे पयलीं भायल्या राज्यांतल्यान गोंयांत अत्यावश्यक वस्तूंची येरादारी करपी ट्रान्सपोर्टरांक खासा सवलत दिवपाचें सरकारान थारायलां। फक्त तांकां पास दिवपाचे काय टॅक्साचे रकमेत सूट दिवपाची हाचेर निमणो निर्णय अर्थमंत्री आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार घेतले। भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान प्रुडंटाक ही गजाल सांगली। हे निर्णयात राज्याची अर्थीक गणितां आशिल्ल्यान अर्थ मंत्रालय हे विशींचो निर्णय फुडले 2 दिसां भितर घेतले अशेंय तांणी सांगलें। लोकांनी वा ट्रान्सपोर्टरांनी आबूज जावचें न्ही असो उलो तांणी मारला। गोरवांचे मांसाचो प्रस्न सुटना। हायकोर्टान केशीचो बिरेस्तारान निकाल लायलो।
मात मासा खातीर गोरवां खंयचीं हो प्रस्न हुमकळ्ळा. गोंयांत मासाक मारपाचीं गोरवां नात. गोंया भायलीं गोरवां मारपाक हायकोर्टान मान्यताय दिल्ली ना. मीठ कॉम्प्लेक्सांत हाडिल्लीं गोरवां मारपाक फिट नाशिल्ल्यान ती कोणाक दिवची हें मामलेदार थारायतलो. मात फाटलीं 13 वर्सां जालीं कॉम्प्लेक्सांत नेमिल्लो गोरवां खात्याचो अधिकारी गोरवां मारपाक दाखले दिवंक पात्रूच नाशिल्लो ही शॉकात करपी गजाल उक्ताडार आयल्या. गोवा मीठ कॉम्प्लेक्सांतलीं 130 गोरवां सरकाराच्या ताब्यांत उरतलीं आनी गोरवांची कुयदाद दवरपाची जबाबदारी हायकोर्टान याचिकादार NGOचेर दिल्या. गोरवांचो ताबो मागपी आनी स्वताक गोरवांचे धनी म्हणपी ट्रेडरांनी गोरवां ताब्यांत घेतले जाल्यार संबंदीत न्यायदंडाधिकाऱ्याक अर्ज करचो पडटलो अशें हायकोर्टान स्पश्ट केलां. न्यायदंडाधिकाऱ्यान कायद्यान बसता ते प्रमाण आनी हायकोर्टाचे निरीक्षणान प्रभावीत जायनासतना निश्पक्षपातीपणान ट्रेडराचो अर्ज निकालांत काडचो अशें हायकोर्टान म्हळां. The court has directed the custody of the animal should be kept at Goa Meat Complex itself. The petitioners are to feed the cattle and take care of them, and the prayer of the meat traders to give the custody back to them has been rejected. मीठ कॉम्प्लेक्सांतल्या 130 गोरवांची कुयदाद याचिकादार NGO दवरता. ताका लागून हे केशीत चवकशी बेगिनात बेगीन करपाचो निर्देश हायकोर्टान फोंडेच्या पुलिसांक दिला. हेर राज्यांतल्यान गोरवां हाडपाची मीठ ट्रेडराची मागणी मात हायकोर्टान भायर मारली. The investigation should carry on at the fast speed, and court has also directed that if the traders want custody, then they should approach the magistrate. Traders were demanding to allow importing animals from other states. No order has been passed on that. मीठ कॉम्प्लेक्सांतल्या गैरव्यवहाराची चवकशी फोंडे पुलीस योग्य तरेन आनी बेगीन करतले अशी आस्त हायकोर्टान उक्तायल्या. पूण गोवा मीठ कॉम्प्लेक्सांत गोरवांच्या कत्तलीचे बाबतींत फाटलीं 13 वर्सां बऱ्योच बेकायदेशीर गजाली जाल्यात म्हणपाचें हायकोर्टाच्या निकालांतल्यान उक्ताडार आयलां. आमी गोरवां बेकायदेशीर कत्तल करूंक ना. गोवा मीठ कॉम्प्लेक्सांतले सरकारी अधिकाऱ्यान दिल्ले दाखल्या प्रमाण गोरवां मारतात असो युक्तिवाद ट्रेडरांनी हायकोर्टांत केल्लो. पूण कॉम्प्लेक्सांत नेमिल्लो गोरवां खात्याचो अधिकारी गोरवां मारपाक दाखले दिवंक पात्रूच नाशिल्लो म्हणपाची शॉकात करपी गजाल कोर्टा मुखार उक्ताडार आयल्या. वर्स 2001 राजपत्रीत अधिसुचोवणी काडून गोवा मीठ कॉम्प्लेक्सांत नेमिल्लो गोरवां खात्याचो अधिकारी गोरवां मारपाक दाखले दिवंक पात्रूच नाशिल्लो. हायकोर्टांतल्यान रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. पावसा पयलीं खणीचेर लोकांचे सुरक्षे विशीं वेवस्था करपाक हरकत ना म्हणपाचें मीन खात्यान मिनेर आनी कंपन्यांक कळयलां. पावसाच्या दिसांनी मायनिंग वाठारांतल्या लोकांचे सुरक्षे खातीर खणीचेर कांय गजाली करच्यो पडटात. खण सुरक्षा संचालनालयाच्या मार्गदर्शना खाला खण लीजधारक मायनीचेर अश्यो गजाली करूंक सोदता आसत जाल्यार खण खात्याक कांयच हरकत ना. सुप्रीम कोर्टानूय हे गजालीक बंदी घाल्ली ना हें स्पश्ट करपी परिपत्रक खण खात्यान काडलां. खणीचेर पावसाळ्या पयलीं सुरक्षा वेवस्था म्हूण कितेंय करपाचें आसल्यार तातूंतल्यान सुप्रीम कोर्टाचो मायनिंग बंदीचो आदेश मोडचो ना अशें खण खात्यान काडिल्ले परिपत्रकान स्पश्ट केलां. खणींतल्यान उदक पंप करून काडप आनी ते सारकेल्यो हेर गजाली लोकांचे सुरक्षे खातीर म्हूण मिनेरांक पावसा पयलीं करच्यो पडटात. मात हें काम लीजधारकाक खण सुरक्षा संचालनालयाच्या मार्गदर्शना खाला करचें पडटलें. मायनिंग वाठारांत रावपी लोकांच्या सुरक्षे खातीर पावसा पयलीं ही कामां करचीं पडटात. ताका लागून हें परिपत्रक काडलां. मायनिंग वाठारांत पावसाळ्या पयलीं खण लीजधारक सुरक्षा वेवस्था करूंक सोदता जाल्यार खण खात्याची NOC घेवपाची गरज ना अशेंय परिपत्रकान म्हणलां. रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक वेवसायीक विसव.